नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। दोनापावल जेटीचे सरकार करूंक सोदता प्रायव्हेटायझेशन, विरेश बोरकाराचो आरोप। गोंयाक लेगीत नशामुक्त करपाची आसा गरज। गोंयचे तरणाटे लेगीत घुस्पल्यात व्यसनांनी। सान वयांतल्या तशेंच 18 वर्सां पिराये सकयल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्याच्या तुळेंत चड प्रमाणात बलात्कार। लोकांक नाका जाल्यार सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। ह्याच वक्तव्याचेर गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर काडलो फोग। श्रीपाद भाऊन विसव घेवपाची गरज। पक्षान संद दिल्यार उत्तर गोंयच्यान वेंचणूक लडोवपाक तयार, म्हणटा आदलो आमदार दयानंद सोपटे। राज्यात भाज्जेच्या आणि मसाल्याच्या दरांत वाडटी दर पळोवन सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो। वालपापडी, भेंडे, मिरसांग आणि हेर भाज्यांच्या तशेंच मसाल्याचे दर तेकले मळबाक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दोनापावला जेटीक व्हड इव्हेंटाच्या आयोजना खातीर दिवन ही जेटी सरकार प्रायव्हेट करपाक सोदता, असो आरोप आमदार विरेश बोरकारान केला। ही जेटी म्हणल्यार फामाद पर्यटन थळ, ताका लागून जेटी सगळ्यां खातीर उक्ती आसपाक जाय, ती प्रायव्हेट करची न्हय, अशें विरेशान म्हणला। व्हडलो प्रश्न आसा तो म्हणजे आयज ही जेटी प्रायवेटायज करपाक सोदता काय कितें, हो आनी एक क्वेश्चन मार्क। कित्याक भितूर अशें आयकूंक येयला की भितूर स्टॉल्स घालपाचे आसा। रिसंटली गोल्ड मॅन थंय आसलो, तशेंच एक टुरिजमूच न्हू, एक पार्टी हब असो करूंक सोदता काय कित्याक फाल्यां पार्टी असो इव्हेंटाचेर अशें दाखयल्लें आसा की फेसबुकारूय आवट जाल्लें आसा की बुकींग करपाचें आनी तुमकां पार्टी करपाक मेळटली। आयज हो हेरिटेज स्पॉट आसा, हो पार्टी हब करपाक आयज सोदता काय कितें, हांगा लोकेलिटी आसा जी पिसफूल लोकेलिटी आसा। फाल्यां गव्हर्नराचोय हांगा भोंवलो आसा। सो हें समज जालें जाल्यार हांगा जी टुरिजम आसा तें टुरिजम खंय ना खंय डिप्लेट जातलें आनी जे लोकलांक गिरायक जाता हे गोंयकार हांगा आसा। 80% विडो वुमन्स आसा आनी त्यो हेजेर डिपेंडंट आसा आनी 100% गोंयकार आसा हे हेजेर डिपेंडंट आसा। हांकां खंय ना खंय धंद्याक मार बसलेलो आसा, ऑलरेडी मार बसलेलो आसा। खंय ना खंय सरकारान लक्ष घेवपाक जाय, सीएमान लक्ष घेवपाक जाय। गोंयाक लेगीत नशामुक्त करपाची गरज आसा, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। गोंयच्या दर्यादेग वाठारा सयत तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वेगवेगळ्या व्यसनांनी तरणाट्यांक जाळ्यात ओडला, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। अल्कोहोल, ड्रग्स, स्मोकिंग आनीकूय वेगवेगळे हॅबिट्स आसात। म्हणजे इवन दो आमी पळयता की नक्सलायट वाटेन वचपा खातीर सुद्दां कारण तेंच आसता। म्हणजे परत एकदां म्हणजे नक्सलायट तयार करपाक ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही एडिक्शन्स हॅबिट, हे सगळें तेज्या खातीर कारण आसा। आमी अशें समजूंक जायना की म्हणजे गोंयांत नशामुक्त करपाची गरज ना, गोंयांत सुद्दां तेजी गरज आसा। जेन्ना पुराय गोंयांतल्या सगळ्या कोस्टल बेल्ट पासून रिमोट एरिये पर्यंत भोंवता तेन्ना हें दिसून आयलां की खरोखरूच आमकां परत एकदां खूब मोठ्या प्रमाणांत हाजो अवेरनेस। म्हाका वायट दिसलें जेन्ना हांव सहज एकदां जेल विजीट करपा खातीर गेल्लो, जेल पळोवपा खातीर गेल्लो। थंयसर यंग कपल, यंग भुरगे म्हणजे थोडे जाण गोंयकारूय बी ह्या नाका जाल्ल्या भानगडीत अडकल्या आनी म्हणजे पयशाच्या मोहा पोटी हे तांकां बळी पडल्या आनी ते भितर आसात। आनी तेकाच लागून म्हणजे आमकां ह्या सगळ्या जाणांक जर हेच्या पासून पयस दवरतले आसत जाल्यार विशेश करून म्हणजे अल्कोहोल आमी पळयता की यंग एजी वयले भुरगे जर एप्रॉक्सिमेटली 14 ते 18 ह्या वयोगटांतले भुरगे जर एकदां एडिक्शन लागत जाल्यार ते सुटप खूब कठीण आसा। म्हणजे खूब कठीण आसा। हांवें लागच्यान पळयल्या जेन्ना 18-19 वर्सांचो भुरगो अल्कोहोला खातीर जेन्ना एक्सपायर जाता, म्हणजे हांवें हॉस्पिटलांत वचून पळयलां म्हणून सांगता, तो अक्षरशः आपल्या आईक घट्ट धरून आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय, आई म्हाका वाचय ह्या शब्दांनी रडटालो आनी ती बिचारी आई कांय करूंक शकनासले आनी मेडिकली डॉक्टरूय कांय करूंक शकनासले। तेजे लिवर टोटल फेलियर आशिल्लें, लिवर टोटल हांवें अनुभवलां हें।
सान पिरायेच्या तशेंच 18 वर्सां सकयल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्यांच्या तुळेंत चड प्रमाणात बलात्कार जातात अशें दिसून आयलां. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो देशभरात जावपी बलात्काराच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेवन तयार केल्ल्या अहवालांत हो आंकडो दिसून आयला. गोंयांत 7.1% सान भुरग्यांचेर बलात्कार जाता. गोंयांत हालींसराक बलात्काराच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. 2022 ह्या वर्सा गोंयांत 75 बलात्कार जाल्ले, हातूंतले 57 बलात्कार 18 वर्सां पिरायेच्या चलयांचेर जाल्यात, जाल्यार देशभराच्या तुळेंत गोंयांत 75% बलात्कार जाल्यात. गोंयांत 2022 ह्या वर्सा 73 बलात्कार प्रकरणां घडल्यांत, हातूंत 73 चलयांचेर लिंगीक अत्याचार जाल्यात. बलात्काराच्या 9 प्रकारांनी घरचेच घुसपिल्ल्याचे अहवालांत स्पश्ट जालां. जाल्यार बायलांक मारपेट करपाची 90 प्रकरणां नोंद जाल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. लोकांक नाका जाल्यार सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना, पूण ताचें आयोजन जातलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मजगतीं सनबर्नाच्या आयोजना वयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फार पेटयल्या. गोंयांत सनबर्नाचे सस्पेन्स चालू आसा. नव्या वर्साचे आदले दिसा 31 डिसेंबराक सनबर्न घडोवन हाडपाचो हावेस आयोजकांनी उक्तायला. पूण त्या दिसा येरादारीची सावळो गोंधळ जातलो म्हण 31 डिसेंबराक सनबर्नाच्या आयोजनाचेर वागातोराचे थळावे तशेंच थळावी आमदार डिलायला लोबोन विरोध केला. हाचेर मुख्यमंत्र्याक जाप विचारली. पळयात. मॅडमीन रिक्वेस्ट केला ताका 31 नाका म्हणून लोकांक नाका जाल्यार कशें करता. लोकांक जाय म्हणून 31 येता. लोकांक जाय म्हणून आमी सनबर्न करता. लोकांक नाका जाल्यार जावचें ना. मॅडम ही पळय हांगा चलो मॅडम तुमकां सनबर्न नाका म्हणटा. अरे जाले फोटो घे चल. आम्ही फकत 31 नाका म्हणटा. हा सनबर्नाचो आयोजक गोंय सरकाराचो जावूय जावन रावला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. ईडीएम हे गोंयांत जावपाकूच जाय ताका म्हजो विरोध ना, पूण सनबर्ना कडल्यान जी थकबाकी आसा ती वसूल करची आनी ताच्या आयोजनाचेर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शन सुचोवण्यो घातल्यात ताचें पालन जावचें. तशेंच जायना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड कोर्टान वतले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. So I don't know whether shifting from Bagator to Mopa will work now. But certainly it cannot be held on 31st. 31st is a sacred day, New Year day. And ताका religious importance आसा. आनी लोकांचे स्थानीक लोकांचो धंदो जावंक जाय. एक कोण तरी येता आनी सगळो धंदो उखलून व्हरता आनी ताका सरकार सपोर्ट करता अशें जावंक जायना. आनी सेकंड सनबर्न म्हणटा तें कितें, तो एक सरकारी जावंय जावंक जायना. सनबर्नान कितें पयशे पयलींचे दिवंक जाय. हायकोर्टान ताचेर कितें ऑब्जर्वेशन्स काडल्या, ती ऑब्जर्वेशन हे खेपे ते मानतले काय ना. सनबर्न टिकेटी डिक्लेअर करता, मुखेलमंत्री दुसरें सांगता. अशें जावंक जायना की हो मोस्ट प्रिफर्ड नेशन स्टेटस बी म्हणून आसता पळय तसो सरकाराचो हो जावंय जावंक शकना सनबर्न. सो वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर अबाउट दीस की सनबर्न इज ओके, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दॅट कॅन हॅपन इन गोवा. सनबर्न कॅनॉट होल्ड गोवा टू रॅन्सम. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें एक पार्टीक सपोर्ट केल्लो. सनबर्न नाका दुसरें ईडीएम म्हणून, आनी ते ताजे परस व्हडलें जालें. आनी स्थानीक मनशांक सगळ्यांक तांचे हें घालूंक मेळिल्लें, सगळें मेळिल्लें. सो अशें न्ही की सनबर्ना शिवाय जायना म्हणून. ओके ईडीएम जाय, गोंयांत तो एक फ्लेवर आयिल्लो आहा की लास्ट विकान हें जाता, तें बरें आहा सगळें. आय एम नॉट अगेन्स्ट ईडीएम. आय एम नॉट सेईंग इट इज अगेन्स्ट इंडियन कल्चर, सो ते नाका अशें हांव म्हणना. पूण तो सरकारी जावंय जावंक शकना. आनी कायदे ऑफकोर्स जाला, कायदे ताका लागूंक जाय मरे. अरे एक सायडीन शिवोलीचे आमदार सांगता, मुखेलमंत्र्यान सांगला म्हणून की 31 तारखेक जावचें ना. दुसरे सायडीन 31 तारखेच्यो टिकेटी तो विकता. कितें करता हा? रुलींग आमदारांनी चिंतपाक जाय तांकां व्हॅल्यू कितें आहा तो. सनबर्न व्हडलो काय आमदार व्हडलो, सरकारान चिंतपाक जाय. इतलें सामकें लोटांगण घालपाची गरज ना ताजेर. आनी सनबर्नान जर ते कायदे बिदे फॉलो केले ना जाल्यार एक खेपे आमी वतले कोर्टान. हें हांव तुमकां क्लियर सांगता, बिकॉज रिपिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कॅनॉट बी अलाउड. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी हिरण्येश अडणकार.
भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवारी खातीर श्रीपाद भाऊक आतां पक्षांतर्गत आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें अशें दिसता. दिलीप परुळेकारा फाटोफाट आतां दयानंद सोपटेन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें उलोवन दाखयलां. सोपटे म्हणटा श्रीपाद भाऊक आतां विसव घेवपाची गरज आसा. तुम्ही आता म्हणजे नॉर्थ गोवाच्यान लोकसभेची वेंचणूक जी आसा ती लडोवपाचें चिंतला. जर तुमची तयारी कशी चल्ल्या आनी लोकांचो तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? हे पळयात, निवडणूक लढोवपाची तयारी चल्ल्या हे म्हणच्या परस जर पार्टीन जर ठरयलें आणि म्हाका जर उमेदवारी दिली जाल्यार हांव लढटलो. पण ही निवडणूक लढच्या पयलींची तयारी करची आसता पळयात. ही तयारीच्या हातूंत उत्तर गोंयांत आज जर पळयलें हांवें जाल्यार कितलींशीं 2-3 वर्सां पासून उत्तर गोंयांतले 20 मतदारसंघ एक एक्सेप्ट आमची प्रियो अदरवायज 19 मतदारसंघात म्हजो प्रवास हो चालूच आसता. ओके. कळ्ळें न्ही? कारण फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियान पार्टीन जबाबदारी संबंध गोंयची त्या माध्यमांतून उत्तर गोंयचे आउट ऑफ 19 मतदारसंघात म्हजो पर्सनली प्रवास चालू जालो. त्याच्या व्यतिरिक्त म्हाका प्रभारी म्हणून 2-3 मतदारसंघाची जबाबदारी दितात. फाटले फावटी वाळपय, बिचोली, थिवी हाचे 1 म्हयन्या पयलीं जे कार्यक्रम आसले पळय ते म्हणटकच आय एम नॉट न्यू इन उत्तर गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवान हांव नवो ना. कितलींशींच वर्सां हांव पक्षाचे संघटनेची कामाची जबाबदारी जी परत पार्टी दिता पक्ष दिता ती हांव निभयत आसा. फाल्यांच्यान सुद्दां हांव फाल्यांच्यान परत दुसरो प्रवास जो आहा म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाची संघटना म्हणजे मंडळ समिती पासून बूथ समिती पासून ते पन्ना प्रमुख हे सगळ्या 20 मतदारसंघातून फाल्यांच्यान हांव सुरूय करतलो. जेणे करून निवडणूक लढप हे वेगळेपण आसता आणि निवडणूक लढून जिखप हेका महत्व आसता. बरोबर न्ही? आणि हेतून करून दुसरी कितें आहा, म्हाका कोणाचें मन दुखोवपाचें ना. कारण श्रीपाद नायक हे आमचे आदरणीय एक लिडर, ज्येष्ठ लिडर. आता एक दिसता पळय आमच्या घरान जाणटे असतात, कितलीशींच वर्सां ते आपल्या कुटुंबा खातीर टायम दितात, कश्ट करतात, सगळे करतात. तशेंच आमच्या आदरणीय श्रीपाद भाऊन गेली 40 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून देशाची सेवा बरोबरच गोंयच्या जनतेची सेवा केल्ली आसा. बरोबर न्ही? आता म्हाका खूब जाणां म्हणटा अशें दिसता की भाऊन आता खंय तरी एक रेस्ट घेवची. कारण 73 वर्सांची सर्व्हिस दिवन शेवटी कितें आसता माणसाक जाणटेपणान मात तरी रेस्ट ही जाय पडटा. बरोबर? सारकें. तेन्ना आमकां म्हणजे कार्यकर्त्यांक अशें दिसता की भाऊन स्वताहून खंय तरी निर्णय घेवचो आणि युवा पिढीक खंय तरी एक संधी दिवची. ओके. आणि ह्या पार्टीन मागले म्हणून मेळना. बरोबर? पार्टी तुजें काम पळयता, दिल्ली जबाबदारी कशी पार पडटा ती पळयता. फॉर एक्झाम्पल बूथ सशक्तीकरण अभियानाचो जबाबदारी सबंद गोंयची आसो. त्याच बरोबर आदरणीय मोदीजींची 9 साल बेमिसाल सर्व्हिस म्हणजे सेवा त्या माध्यमाचो म्हाका फुल सबंद गोंयचो इन्चार्ज केल्लो. इन एडिशन पयर आनी काही जबाबदारी फक्त उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव फाल्यांच्यान कामाची सुरवातय करतलो. आणि इन एडिशन टू दीस पक्षाक भाऊ बी तुमचे कडेन अशें उलयला बीन की तुमी ना तशें उलोवंक ना. कारण पळय कितें आसा राजकारणान शेवट पर्यंत त्या मनशाक आशाही असतात. नॉट ओन्ली भाऊ, कोणेय असो तो शेवट पर्यंत इमटेरियल ऑफ एज, इमटेरियल ऑफ हेल्थ, इमटेरियल ऑफ परफॉर्मन्स. कळ्ळें न्ही? प्रत्येकाक आशाही असतात न्ही. पण पक्षाचे लिडर ज्या पद्धतीन ठरयतात आणि येता त्याच माध्यमातून जर ठरयले पक्षान आणि एक उत्तर गोंयांत जर नवो चेहरो दिलो आणि समज फॉर एक्झाम्पल म्हाका जर संधी दिली तर डेफिनेटली म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कारण हांवें 1 फावट जिल्हा परिषद आणि 3 फावटी आमदार जाल्लो आसा. भरपूर अनुभव आसा. आता फाटले फावटी खंय तरी 357 मतांनी हरलो. ताका 2-3 वेगवेगळी कारणां आसात ती तुमकांय खबर आसा. म्हणटकच म्हाज्याशी इतलेंच जावं शकता रिगार्ड्स टू ऑर्गनायझेशन फ्रॉम बूथ लेवल टू स्टेट लेवल पर्यंत ज्यो गोष्टी पक्षाच्या हिता खातीर पक्ष बांधणी खातीर जी संघटनेची बांधणी करपाची म्हाका पुरेपूर ज्ञान आसा. भाज्जेचे आणि मसाल्याचे दर मळबाक तेकल्या. भाज्यांचे दर पळोवन सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडल्यात. कांदो आणि टमाटांचे दर वाडटा थंयच आसा. आता हेर भाज्यांचे दर वाडले.
वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारांत विकतात जाल्यार लसणीचे दर 320 रुपया किलोचेर पावले. राज्यांत दिसान दीस भाजयेचे दर वाडपाक लागला. ह्या वाडट्या दरांत लोकांक भाजी घेवप परवडना. फाटीं टमाट आनी कांद्याच्या दरान लोकांक रडयलो. आतां जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलोचेर पावल्या. दुसरे वटेन भेंडे 40 रुपया किलो आशिल्ले ते आतां बाजारांत 60 रुपया किलो विकतात. लसणूची दर तर सामकी वाडली. 320 रुपया किलो लसूण बाजारात विकतात. राज्यांत दिसान दीस भाजयेच्या दरात वाड जायत आसा आनी हे खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार भाजयेच्या आनी मसाल्याच्या दरां मदीं वाड जाल्या. भाजयेच्या दरां मदीं जाल्ली वाड वालपापडी 100 रुपया किलो, डब्बू मिरसांग 80 रुपया किलो, भेंडे 60 रुपया किलो, गाजर 60 रुपया किलो, मिरसांग 60 रुपया किलो, वांगी 60 रुपया किलो, चिटकी 60 रुपया किलो, बटाट 30 रुपया किलो. जाल्यार मसाल्याच्या दरां मदीं जाल्ली वाड लसूण 320 रुपया किलो, आले 150 रुपया किलो. भाजयेचे आनी मसाल्याचे दर पळोवपाक गेले जाल्यार दिसान दीस वाडत आसा आनी हे खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना. दर दिसाक आमी जेवणात भाजी आनी मसाल्याचो वापर करतात आनी खंय तरी ह्या वाडिल्ल्या दराक लागून लोकांच्या कपलाक आटयो पडिल्ल्यो दिसून येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. दोनापावला जेटीचेर वेगवेगळ्यो वस्तू विकपी पसरेकारांनी सरकारान तांकां दिल्ली स्टॉलां ल्हान आकाराची आसात. तशेंच जेटीचेर गेट घाल्ल्यान पर्यटक नव्या स्टॉलांकडे वस्तू घेवपाक येनात. हाका लागून पसरेकारांक लुकसाण जाता असो आरोप पसरेकारांनी केला. आमदार विरेश बोरकार हांणी मंगळारा दोनापावला जेटीचेर वचून ह्या पसरेकारांचे प्रश्न समजून घेतले. सरकारान तांचो हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. आम्ही गव्हर्मेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, तुम्ही आमकां दिताच म्हणटा पण केन्ना दिता आमची स्टॉलां आमचो रायट आमकां दिवंक जाय. सगळीं वुमन आमी हिंगा काम करता, दीस रात पोस्ट करता आनी हेंय सांगता आमी गेट घालूंक केन्नाच दिवची ना. आमी बायलो आसोसर आमी ती आमची गेट काडूंकूच जाय. कित्याक इतली वर्सां आमी ल्हान आलेली व्हडली जाली, केन्नाच तिका गेट कोणें लोक येतालो वयतालो पूण गेट केन्नाच जावना. आमकां सगळें फ्री जाय हिंगा हें गेट आमची ओपन जाय. आमकां इतलेंच कडेन मागता आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमची येवन खबर घेवची. फाटल्या दिसांनी आमकां बरें जेवण रांदून दिलां गव्हर्मेंटान आनी आमचे हात बांदून दवरले आनी जय म्हणटा आमकां. आतां कशें जैतले आमी हा हें बरें जेवण रांदलां आनी हात बांदता. कोणे कडेन जाता हात बांदून जेवपाक? जानवरां भशेन जेवचे पडले आमी. आनी दुसरें म्हटल्यार हिंगासर सगळी ओपन एरिया आसली, 10-15 हिंगासर बसी आसताल्यो. आतां हिंगासर एक बस सकयल येना आनी ते वयल्यान ते दीस सांगता हिंगा बस टाण मारूंक जायना म्हण. पूण आमच्या एकल्या गांवच्या भुरग्यांक सांगलें आपूण तुमकां दाखयता बस आपणाची हांव आपूण दाखयता तुमकां चलोवन वळता मारून. हिंगासर मदेंच आहले ती फुटपाथ ते दवरली घाले आनी आमचो सगळो जागो वेस्ट केला उडयलो. आनी थिंगासर आतां बस येताल्यो त्यो येयना आनी वयल्यान आमकां सांगता की जेटीर आमची शॉपां नासलीं म्हणून. हे मिनिस्टर जाचो जल्मलेले वो आमी जल्मलेले, आमी पयले जल्म आमी गांवकार. हे मिनिस्टर आतांचे तेन्ना जागसिकेरान बांदोडकर आहलो वहां केन्नाच जावन आहलें. आतां 12-30 मिनिस्टर जाले वहां पाड घालना गोंयचे. ह्या दीस जावन आहलें वहें. आतां आमी आसा दोनापावल जेटी कडेन आनी जेटीचो तुमी खबर आसा की हे जे लोकल्स आमचे आसा गोंयकार आसा गोंयकारांचे हांगा स्टॉल्स आसा. ही 50 वर्सां जालीं स्टॉल्स हांगाच आसली आनी ही स्टॉल्स पयलू जेटीचेर आसली आनी जेन्ना रिनोवेशन करता तेन्ना तांकां सांगलें की स्टॉल्स शिफ्ट करा आनी भायर हाडा म्हणून. आनी तुमी पळयता आसतले हांगा आनीक एक तेंच्यांनी एक डेमो म्हणून स्टॉल्स बांदलेली आसा आनी ती स्टॉल्सान रावपाक पासून जावना. एक ते 1.5 मिटराचे जे स्टॉल आसतले आनी तांकां थंय भितर वच म्हणून सांगलें. तें जालें तेंच्यांनी ओपोज केलें, तांकां आमकां नाका म्हणून सांगलें. तरी पूण तांकां सांगलें की तुमी हें घेवपाचें. तेजे नंतर आतां तुमी पळयता आसतले आयज तांकां फाटल्यान रावचें पडटा आनी हांगा ट्युरिस्ट जितले येता ते ट्युरिस्टांक हांगल्यान स्ट्रेट वयता आनी स्ट्रेट परत भायर सरता. हे फुटपाथ वयल्यान येता भायर सरता. आनी
मदीं गेट घातलेली आसा. आतां कितें जाल्लें आसा, गेट घातलेल्या कारणान आयज आमचे लोकल कोणी येता जावं ट्युरिस्ट येता ते खुबशे ट्युरिस्ट फीज मागता म्हणून खुबशे ट्युरिस्ट परत वयता. थोडे ट्युरिस्ट पे करता आनी भितर वयता, मागीर खुबशे ट्युरिस्ट परत वयता. आनी तुमकां वयरसून जेन्ना देंवपाक जाय, आतां पयलू गाडयो हांगा सकयल देंवताल्यो, जो बसी येताल्यो तेन्ना हांगा खूब ट्युरिजम चड वाडलेले आनी खुबशे आनीक ट्युरिस्ट येताले. आतां कितें जालें, आयज थंय बसी नासले, मीन्स बसी ना जावं कितें ट्रान्सपोर्ट तांकां ना, त्या कारणाक लागून हांगा सकयल कोण येवपाक पावना. ट्युरिस्ट थंयच्यानूच परते वयता, जावं आमचे लोकल बसून आसा ते थंयच्यानूच परत वयता. आनी हांगा आमचे जे गोंयकार आसा तांकां गिरायक जायना. सो आमची मागणी आसा की ही गेट काडपाची, आमचे लोकलांची मागणी आसा ही गेट काडची आनी तांकां जे स्टॉल्स आसा ते सारके दिवचे. आनी मदीं तुमी पळयता आसतले हे स्टॉल्स घातलेले आसा हे सरकारान हाडलेले आसा, हे स्टॉल्स काडून उडोवपाक जाय. कारण ब्लॉक जाता, थंय कोण गिरायक वचना. आतां पासून तुमी पळयता आसतले हांगा येता वयता ते सगळे ट्युरिस्ट स्ट्रेट अशे वयता परत येता. काब दे राम दर्यादेग वाठारांत 3 बेकायदेशीर हॉटेलां बांदून पर्यावरण नश्ट करपाक उठल्यात. दिसान दीस ह्या हॉटेल मालकांची दादागिरी वाडत आसा. थळाव्यांनी पंचायतीक तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्याक कळीत केला, पूण पंचायत मात सुस्त आसा. आतां जाता तितले बेगीन पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी जेवस फर्नांडिसान केल्या आनी अधिकाऱ्यांनी हांचेर लक्ष दिवचें, नातर ही कागाळ घेवन एनजीटीक वतले अशी शिटकावणी समाज जेवस फर्नांडिसान दिल्या. काब दे राव, तुम्ही हेसनी जाणा आसतले, काब दे राव एक बरो हीट इश्यू चलता. काब दे राव जो आमचो फ्लॅटो आसलो, त्या फ्लॅटवाचेर आयज 3 जाणांचे बिझनेस ऑपरेशन चलता. इलिगल हट्स, रेस्टॉरंट्स इलिगल हा म्हणटात. कित्याक तेंच्यांनी पार्ट लायसन्सीस पार्ट हें घेतल्या, पूण जें कितें घेतलां ते प्रमाणे तें ना थंय. आतां तुमी दाखयता हे पळय, हो हे स्ट्रक्चर्स, ते इमेजीस हांवें थोड्यो काडल्या. हे इमेजीस पळयले जाल्यार हेजेर दिसून येता की हेंच्यांनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लो. गायडन्स, रुल्स एंड गायडन्स आहा ते फॉलो करना आनी हांकां आवय ना बापूय कोणूच पळयना जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल तुमी पळयला आसतलें, ह्योय बी हो ओवरव्यू हेजो गुगलाचेर ज्यो इमेजीस आहा, ह्यो लायव्ह इमेजीस हेज्यो, हे भाशेन हट्स थंय जाल्ले आहा. आयज एक गोंयकार कितें बारीक धंदो करता जाल्यार ताका खूब लायसन्स हे त्यो राटावळी लागता, पूण हांकां कोणूच ना, आवय ना बापूय जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल एक रोडाचो इशू थंय जाला, रोड करचो म्हणून कितें तरी कोण धांवन गेले, पंचायत गेले, लोक गेले. पूण हो इशू आयज आनी कालचो न्हू, हो 3 वर्सां पयलीं इशू. 2019 हांव थंय गेल्लो तेन्ना थंयचें चालू जाल्लें. पूण तेन्नाच्यान हांव तें ऑब्जर्व करतालो. ते उपरांत कोणी तरी म्हाका सांगलें, आफ्टर सर्टन इन्फॉर्मेशन आय केम टू नो दॅट somebody have filed 2.5 years ago, somebody filed a complaint in the panchayat, but panchayat didn't act on that. After that, after 1.5 years, again somebody have approached to the panchayat, they filed a complaint. कांयच जावना. मागीर आयकून येयलें की हे बाबा हे जे कोण कंप्लेंट घाल्ल्यो तांकां बरी मोठी धमकी येवपाक लागल्यो. रस्ते करता म्हणून तुका दिश्टी पडना तुवें इलिगल एक्टिविटी जातली थंय. आतां तूं पंचायत गेल्यार तूं देंव थंय तो पंचायतींतलो भायर सर. आनी हांव वॉर्निंग दिता थ्रू मिडिया पंचायत सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक, चड करून सरपंचाक, सपोज तूं हें करना हेचेर ह्या दिसां भितर जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफिकेशन फेस करपाक रेडी राव. कित्याक तुमी हांकां हाडून थंय बसयल्या ते पंचायत चलयता तें दिसता. आनी म्हजो आनी एक रिक्वेस्ट आहा, जे आमचे मोठे लिडर आहा, जे ऑपोजिशनाचे मोठे लिडर आहा, तेंच्यांनी सामके एसेंब्ली गाजयता तेंच्यांनी हेजेर उलोवपाक जाय. कारण ते जेन्ना आपलें तोंड ओगी दवरता तेन्ना आमच्या जनतेक एक दुबाव उरता की बाबा हेंय बी असलें कितें करून हांव हे तांकां सपोर्ट करता काय म्हणून. मंगळारा फांतोडेर वागातोर 45 फूट खोल बांयत पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यटकाक म्हापशेच्या धाडशी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 29 वर्साचो हो ऑस्ट्रेलियन पर्यटक निसरून अचकीत ह्या बांयत पडलो. थळाव्यांक कळना फुडें तांणी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तेन्ना उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकारान ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनात पर्यटकाक सुखरूप भायर काडून ताचो जीव वाटयलो. मात ताका कसलीच दुखापत जावं ना. आमचे जे फायर फायटर्स आसात ते सदांच आपल्या जे सेवेक सदांच तपशील असतात. स्वताच्या जिवाची काळजी न करता सदांच खंयच्याय अडचणीक सामोरे वचपी आमचे फायर फायटर्स सदांच तपशील अशे असतात. काल जेन्ना सकाळी 4 ते 4:30 अशी एक घटना घडली, ती म्हणजेच जेन्ना फायर डिपार्टमेंटान, म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान सकाळी 4 असो एक कॉल येयलो. तो म्हटल्यार वागातोर वाठारांत
एका जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेनर आसा तो फ्लेमिंगो डॅनियल नांवाचो खंय तरी त्या वाटेंतल्यान वता आसतना निसरोन एका बायक पडलो. ती बाय म्हणजेच एका 45 फीट खोलाय आशिल्ली. आमचो ब्रेव जो प्रवीण नायक गांवकर जो म्हापशेचो फायर फायटर आसा, एका धाडसे जो धाडस करून जे त्या बायक देंवलो आनी जो डॅनियल आसा ताका सुखरूप वयर काडलें. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही जी बाय आशिल्ली ती 45 फीट खोलाय आशिल्ली तेन्ना तांकां खूब अशी अडचणूय येयली जेन्ना ताका वयर काडलें. जेन्ना ताका वयर काडलें तेन्ना ताका कसलीच अशी अपघात असो ताका कसलेच अशें दुखापत जावंक नाशिल्लें. पण तरी आसतना जे आमचे फायर ऑफिसर आशिल्ले अशोक परब हांच्यांनी आपले कर्मचारी जे बाकीचे फायर फायटर आशिल्ले तांच्या वांगडा ताका लागच्या अंजूच्या PH सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर व्हेलें. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जे आमचे सब ऑफिसर आसा फायरीचे ज्ञानेश्वर सावंत तांचे कडल्यान व जे ह्या घडणुकेक जे सामोरे करून जे रेस्क्यू केला ब्रेव फायर फायटर प्रवीण नायक गांवकर तांचे कडल्यान की जी आयज सकाळी जी घडणूक घडली जो ऑस्ट्रेलियन नॅशनलिस्ट डॅनियल ल्यूक हाका कशा तरेन तांच्यांनी रेस्क्यू केलें. माहिती म्हणजे आमच्या राती कंट्रोलाक अशें आयलां एक कॉल आयले एमर्जन्सी एक मनीस बायन पडलो म्हणून सादारण 356 म्हणजे 4ची खबर सायकल रोटीची. म्हणून आमी 24/7 हेच्या बरोबर आमी आमची गाडी 2900 म्हाज्या स्टाफा सकट रेस्क्यू टिमी सकट आमी ते पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकूच इमिडिएटली आमी आमचो रेस्क्यू लायफ जॅकेट्स रोप्स हे ताका आमी पयलीं प्रोवायड केले. सो त्याच्या आधार तो थंय तरांक जालो. सो इमिडिएटली आमचो बरो एक्सपर्ट म्हणटात तशें प्रवीण गांवकर हाच्या पयलीं तेणी एक रेस्क्यू केल्लें आसा. हे सुद्दां तेची एक ब्रेवरी म्हणटा ताचें हे जर काम बऱ्या पैकी केलां. तो स्वता सेफ्टी बेल्ट घातलो हार्नस ताका हार्नस घातलें आनी आमी ताका कितें दुखापत न जाता खंय खर्चड न जाता आमी ताका इमिडिएटली उदकांतल्यान भायर काडलो. सो कितें कळ्ळां तो कसो बायक पडलो बी? बायन त्या पडलो म्हणजे बायनचो तो कठाडो वयर नसलो सादारण फुटभर कठाडो म्हाका त्या वटेन तो पास जातालो. अनफॉर्च्युनेटली फेल डावन इन द वॅल. कितें टॉक्सीक बी नासलेलो काय का तो नॉर्मली थंयच्यान? नॉर्मल मॅन नॉर्मल हीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तें नांव आसा सादारण डॅनियल फॅलेमिन 29 वर्साचो तर युवा भुरगो सारको यंग भुरगो. प्रवीण सर तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या कामाक जेन्ना तुमी सामोरे गेले तेन्ना कितें अडचण आनी कशें कितें रेस्क्यू केलें तुमी? मातशी डीप चड आसली वेल आनी लॅडर आमची पावोवंक शकनासली आनी मातशे त्रास जाले म्हणजे रातची इन्सिडंट जालो काळोखान मातशे लायटीचे मातशे प्रॉब्लम जाले देंवपाक. गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात.